वळपे पेडणे हांगा नॅशनल हायवे 66 हांगा एक्सिडंट जाला आनी ह्या एक्सिडंटान लोकल एक ड्रायव्हर आणि पिलन वचा आसतना हे इनोवा आणि टू व्हीलर बायक भितर एक्सिडंट जाल्या। फाटल्यान बसलेले पिलन जे वुमन आशिल्ले ती मेजर इंजर्ड आसा आणि थंयसरल्या लोकलांच्या सहयान लोकलांच्या हेल्पान तातडीन तांकां लागीं आशिल्ल्या हॉस्पिटलान शिफ्ट करपाक आयले। एम्बुलन्स 108 जी आसा थंय पाविल्ली आसा स्पॉटार आणि तांकां हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लेले आसात। जे नॅशनल हायवे 66 जे काही जाग्यार अंदाज मेळना आणि काही जाग्यार जे ओवर स्पीड आसता तेन्ना खंय तरी टर्न घेतना आणि अपोजीट डायरेक्शनान एक्सिडंट हे मोठ्या प्रमाणात जायत आसात। हेचेर कन्सर्न डिपार्टमेंटान कन्सर्न ऑफिसरान लक्ष घेवप खूब गरज आसा। ज्या जे एक्सिडंट जाला मेजर जे वुमन फाटल्यान बशिल्ले ताका मेजर इंजर्ड जाल्या। सध्या ताका 108सून नियरेस्ट हॉस्पिटल जे आसा थंयसर शिफ्ट करपाक आयिल्ले आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.